सुप्रभात. Under Rule 49(2) of Legislative Business, I propose to postpone unstarred LAQ number 15, 26 and 33 to next date, that is 7th August 2017. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री प्रसाद गावकर. 15-26-33 unstarred ते. You can ask. Speaker sir, may I be permitted to ask question number 1B? 1B. Speaker sir, answer as laid on the table of the House. Speaker sir, आज शेतकी बागाक पळयलें की आज आमी सांगे सारकी बागाक आमी विचारला की वॉट स्टेप्स हॅज बीन टेकन गव्हर्मेंट म्हणजे टू एनकरेज द एग्रीकल्चर म्हणून. आज विशय कसो आसा, एग्रीकल्चरिस्ट तयार जाता करपा खातीर खूब जाण तयार जातात, पण आज मेजर एक विशय आसा तो खेत्याचो आनी माकडांचो. आज जे भरपूर प्रमाणात जे शेतकारी आसा तांकां ही लागले कडेन आसा आनी जे इल्ड जे आसा ते टोटली कमी जाल्ले कडेन आसा. एक मनशाक जर सपोज 10,000 आज माड नाल्ल पडटात एक भाटा पासून, जाल्यार तेगे इल्ड खंय तरी 3-4 हजारांचे पावले कडेन आसा आनी मॅक्झिमम कारण म्हणजे खेत्याचें. तर हेजे खातीर कितें गव्हर्मेंटान विचार केल्ले कडेन आसा? स्पीकर सर, ह्या हावजान हो इशू खूबदां डिस्कस जाल्लो आहा. चड करून सिनियर MLA एक्स चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणे always raises this issue. I think the government is on the way to take a conclusive step with regards to this. हाजे खातीर फॉरेस्ट आनीक मुख्यमंत्र्यान ताजेर विचार केल्लो आहा. प्रिव्हेंटीव कितें तरी करपाक जाय. जो आमदार उलयता तातूंत तथ्य आहा अशें दिसता. कित्याक एक सायडीन आमी फार्मराचो इन्कम 2022 मेरेन प्रायम मिनिस्टराचें मिशन 2022 म्हणून आहा, by which we intend to double the farmers' income. दुसरे सायडीन जावचे पयलींच yield पसून जर बरी व्हरायटी वापरली जाल्यार माकड येवन ती क्रॉपूच पयलीं काबार जाता. सपोर्ट प्रायस आमी दिवन पसून तातूंत सोल्युशन मेळना. एट प्रेझेंट स्पीकर सर, एक शेतकरी आधार निधी म्हणून आहा, तातूंत 25,000 रुपया पर हेक्टर आमी दितात. बट आय ऑल्सो फील दॅट मे नॉट बी सफिशंट. इतलें सगळें करून जर 25,000 तांचे एक हेक्टराक म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटरांक 25,000 दिवप ते कमी जावंक शकता. आनी हो एक व्हडलो इशू जाल्लो आहा. चड करून काणकोण सांग्यार हे बागांनी हे शेतकारांनी म्हाका सांगिल्लें. सो ताजे खातीर आमी बेगींतल्या बेगीन सोल्युशन काडटले अशें हांव ताका एश्युरन्स दिवंक सोदतां. स्पीकर सर, आनी एक विशय आसा की फ्लोरिकल्चर जे आसा त्या विशयाचेर एक बरो शेतकारी तयार जावपाची पोजिशनां आसा. हाजे फ्लोरिकल्चर कितें आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें येवजण आसा काय ना? स्पीकर सर, फ्लोरिकल्चर म्हणटा हाजे पयलीं एक पॉली हावजीस करून सरकारान आदार केल्लो आहा, सुरवात केल्ली आहा. पूण ती एक बरे भशेन मॉड्युलेट करपाची गरज आहा. हांवूय बी आमदाराचे एग्रीमेंटान आहा की एक फ्लोरिकल्चर इस्टेट्स आमी विचार करपाची गरज आहा. आज तळेगांव म्हणून पुण्याक 1,500 एकराची फ्लोरिकल्चर इस्टेट आहा, जंय डच रोज म्हणटा तो एक्सपोर्ट जाता, एक्सपोर्ट टू नेदरलँड्स इटसेल्फ. म्हळ्यार इतलें जर थंय जावंक पावलां, इट इज नॉट अ पॉवर इंटेन्सीव अँड नॉट पोल्युटींग इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियल इस्टेटी परस फ्लोरिकल्चर इस्टेटीचो फायदो सरकाराक आनी लोकांक चड जावंक शकता. हाजे खातीर आमी फ्लोरिकल्चर इस्टेट्स करतले आनी ताजेर आमकां एक डिटेल्ड आमची येवजण आहा, which will be part of the agriculture policy. हें हांव आमदाराक एश्युरन्स दिवंक सोदतां. हाजेर फाल्यां डिमांड्स येतले तेन्ना हांव चड हाजेर डिटेल्स दिवपाक शकतलो. स्पीकर सर, पॉली हावजाचो मान्य मिनिस्टरान उल्लेख केलो. गेल्ले फावटी पॉली हावजा बद्दल मान्य त्या टायमाचे मिनिस्टर जे आसले ते खूब कितें सांगी आनी खूब कितें तरी अशें उलयतना प्रयत्न जाय की कितले तरी करोडपती कितले लोक जातले ते हे आमी हांगसान आयकय. करोडपती जातले शेतकरी अमके 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 इतले लोक हे पॉली हावज करून अशें करोडपती जाली काय की तेंचो टायम आसलो. अमके टायमा भितर आमको इन्कम स्टार्ट जातलो, तमके टायमा तमको जातलो. वेजिटेबल्सा भितर कितें जातलें, फ्लावर जे करता ते कितें जातलें. आनी वेगळे वेगळे पद्दतीन सांगपाचो प्रयत्न जाय. फणसा बद्दल ते एक फणस काडलो जाल्यार त्या फणसांतल्यान मागीर ते कशे पद्दतीन कितलो कसो वयतलो तो एक फणस हांगा कुसोन वयता, ताजे उपरांत ताजो सारको प्रोसेस करीत जाल्यार कसो बेनिफीट जातलो अशें खुबशें आयकूंक मेळ्ळा. तुमचें सरकार हे कंटिन्यू जाल्लें आसा, सरकारूय तेच आसा, कंटिन्यू प्रोसेस तर जालोच, सरकारूय तेच आसा. कितले अशे करोडपती लोक जाले का फक्त घोशणाबाजी? स्पीकर सर, आदलो
एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि ओपोजिशनान जो एक व्हडलो लिडर शरद पवार म्हणटा की इन एग्रीकल्चर वॉट एवर यू प्लॅन एंड एक्झिक्यूट टेक्स 2 to 3 years टू हॅव एन इम्पॅक्ट. जें कितें तूं बी घालता ताजें इमिजिएट तुका रिजल्ट मेळना. 2 ते 3 वर्सां मिनिमम वता. हॉर्टिकल्चरान जें फ्लोरिकल्चर आसा आनी ज्याचेर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन सुरवात केला ताजेर वायट रिजल्ट येवंक ना. फकत ते बरें कोऑर्डिनेशनान जावंक जाय आशिल्लें आनी तें आमी करपाक सोदतात आनी ताजी येवजण हांव तुका फाल्यां डिटेलान दिता. स्पीकर सर, हांव नदरे हाडून दिला मान्य मंत्र्याच्या इतल्याच खातीर की खरेंच शेतकऱ्यांक तो करोडपती करपाचे लागून ती पॉली हाऊस हाडपाचो प्रयत्न जाल्लो काय कोण तरी पुण्या सारकी कंपनी आनी खंयची कंपनी येतात आनी त्यो नवे हे दवरतात तांकां अनेक काम दिवपा खातीर करपाक केल्ल्यो काय कितली जाणां मेळ्ळ्यो. तुमी आतां म्हणटात की प्रोसेस जातलो 2-3 वर्सांनी, पूण ते मिनिस्टरान हांगा सांगलें कितले म्हयन्यान जातले, कितले म्हयन्यांनी शेतकरी करोडपती जातले अशें सांगपाचो प्रयत्न जाल्लो. पळय, शेतकाराचो इन्कम डबल करचो 2022 मेरेन हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आनी प्रधानमंत्र्याची येवजण आहा. हे सगळे स्टेटींनी इम्प्लिमेंट करचें पडटलेंच. इन्कम डबल करप. इन्कम डबल करप म्हळ्यार आतां करोडपती करप अशें न्ही. तो कितें आज जोडटा ते आदल्या मंत्र्यान कितें म्हणिल्लें तें तशें हांवूय बी खूब काडटालो ताचें. पूण हाजे फुडें एक कोऑर्डिनेटेड फ्लोरिकल्चरान रिव्होल्युशन गोंयांत करप हाजे खातीर आमी कटिबद्ध आहा आनी ताजी हांव डिटेल तुका फाल्यां सगळें सांगता कशें आमी करूंक सोदता तें. एकच हांव तुमकां म्हणटा की तुमी अनावन्स करतले ते शेतकऱ्यांक पावपा जाय हें मातशें लक्षांत घेयात. फक्त हावजा पुरती बाबा घोशणा केली, फाल्यां पेपराचेर बरें प्रमाणे येयलें तूं जर शेतकरी जालो जाल्यार तुका पसून पावतलें ही गॅरंटी दिता हांव. अशें बरें. श्री एलेक्सो रेजिनाल्डो लोरेन्सो. ठीक सर, विजय बाबान बरें म्हणलां की 3 वर्सान लागतलो. शेतकरी. ना, शेतकरी 3 वर्स लागतो मग. गेल्या त्या मिनिस्टरान केलें तें आजून देखून कांय दिसती पडना बीजेपी गव्हर्मेंटाचो. विजय एकूच शीट कावणी तूं कितें घात तें सारकें घाल, 3 वर्सान आमकां दिसती पडपाक. स्पीकर सर, आतां एग्रीकल्चर पॉलिसी पळय आहा, एग्रीकल्चर पॉलिसी केलेली ड्राफ्ट पॉलिसी ऑलरेडी रेडी आशिल्ली. देर वॉज ऑलरेडी अ ड्राफ्ट पॉलिसी डन. It was kept pending because Naren Savekar contested the Lok Sabha election, but then it was kept pending. So I am just telling you that there is already one agricultural policy draft. Policy Munti, let all these things come in that policy and let it be done. I am just bringing it to the notice of the minister. Speaker sir, I would like to assure the honourable member that we are in the process of making this agriculture policy. In this, there are several other initiatives that we intend to take. One of which is using or creating brand Goa. Brand Goa म्हणटा तें आज खपता. So what is this brand Goa? It is about Goikarban. It is about pride. To channelize this pride to get premium for Goan farmers. This is one of the ideas behind making a brand. Second is organic farming. Third is floriculture. Fourth is something like creation of horti hubs. I will give this in detail tomorrow in the demands. But having a solid agricultural policy will take a little time, but what will come may be slow, but it will be steady and it will remain and it will bear fruits. I can assure you that. Sri Klein Soja Tiklo. Speaker sir, I would like to ask the Honourable Agriculture Minister, and so Vijay Bab. In fact, we are doing every attempt our government to increase agriculture yield and everything, but what has happened, Speaker sir, आमची ती शेतां आसा न्हू, which comes under your department, agriculture, आमचे बांद आसा न्हू ते सगळे ते शेतां खूब पडीक पडले आसा, पिड्यार जाल्यार लावंक जायना because of salinity. So on that, and to get this band repaired, it's a long process, notified bands. It takes a very, very long process, my experience last 5 years. So Ajabadal, some arrangement should be made where the process will be done faster, so that they can be repaired and then the people can, the farmers can cultivate their land, which is not happening. Because sir, I agree with Honorable MLA that Soil Conservation Department of the Agriculture Department has to work at a quicker pace. Things can't go through tenant association, mamledar, हे जे procedure lengthy आहे, तो shortcut करपाची गरज आहे. हाजे पयलीं सॉयल कन्झर्वेशन डिपार्टमेंटान आपल्याक सांगिल्ले ताजे परस 10%च पयशे मोडिल्ले आहा. युटिलायझेशन पसून तांचे ना. आनीक खारें उदक भितर येवन शेतां पेड्यार जायता. I agree with you and we will start working on this. I have also a letter from you. I'll visit your constituency and we will see that the soil conservation department starts works by which the bands are protected. Because in my constituency, a lot of fields, if you go to Moira, is full of mangroves.
And under the MOA, if they I- come and they Speaker Google, sir, fella I कौन assure शेजारला the मेळटलो, member Speaker, that sir. after the So did I assembly submit- session, I will personally come to your constituency with the concerned officials and start work. Thank you. Mr. Churchill Alemo. Because, sir, Agriculture Minister Vijay Sardesai, गोंयचे आन्सर दिल्ले आहा, बरें दिल्ले आहा. ते एक डिग्री होल्डर एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चराक म्हायती आहा तेका. पूण हांव एक विचारूंक सोदतां, गोंया कोणूय एग्रीकल्चर जो रोयता तो केन्ना करोडपती जावपाक शकता? आतां दुसरे स्टेटीनी कोण शुगर केन बी कोण रोयता ते जाता. पूण गोंया कोण जावपाक शकता, जातलो आसत तुका? स्पीकर सर, पयर आमचो मनालीक आमदार साश्टीचो, हांवूय बी साश्टीचोच. आनी साश्टी आमकां एक ऑप्शन आहा. ऑप्शन आमकां अशें आहा आमच्या तरणाट्यांक की पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन आमी भायर वचूं येता. आनी आमचे बरे दीस येवंक शकता अशें आमकां दिसता. ऑनरेबल मेंबर फिलीप नेरी रॉड्रिग्जा बरोबर आमी पयर एक दुर्गा म्हणटा ताच्याच मतदारसंघान एक एग्रीकल्चर फार्माक विजीट केलें. इट कुड बी आयडियल टू क्रिएट दीस फ्लोरिकल्चर इस्टेट. एंड दीस फ्लोरिकल्चर इस्टेट has to be with a community farming approach. It has to be in such a way that even after production, the sale is also coordinated. ते शेतकऱ्यान व्हरून विकप अशें जावंक जायना तें. तो शेतकऱ्याक विकपाक पसून सपोर्ट करप हो आमचो उद्देश आसपाक जाय आनी हो उद्देश आसा. आनी होपफुली सगळ्यांचें जर कोऑपरेशन आहा जाल्यार आमी गोंयांत गोंयच्या तरणाट्याक एक ऑप्शन दिवंक जाय की फ्लोरिकल्चर is an option by which he does not take the Portuguese passport and does not use it. He stays here and makes money. This can be an option. And Speaker sir, हे protected farming जे करतात, थंय results गोंयांत आनी खंय एकूच आसता ते. कित्याक it is done under protected environment. It is not done तुजे शेताक तुजे lateritic soil आनी पुण्याक water retentive regur soil. This is not the difference. Here it is done under protected environment. That is why it is called a poly house. सो खंय केलें जाल्यार रिजल्ट तितलोच येवंक शकता. मार्केटिंग बरें जावपाक जाय, तें करपा खातीर आमी स्टेप्स घेवया. स्पीकर सर, ताणें म्हणलां की आमी दोगांय सावथाचे आनी शेजारी, नो प्रॉब्लेम. पूण पुर्तुगेज पासपोर्ट म्हणटा ती सावथाको जालो ना, नॉर्थाको जाल्ले. आनी पुर्तुगेज पासपोर्ट करून ते कित्याक गेला? हिंगा ते हजारपती आसले, ते तर लाखपती तर जावपाक गेले थिंगा. करोडपती जावपाक गेलो ना कोण? प्रश्न शेताचो आसा. ना मात त्यान तेजे आलमडोगोज पासपोर्ट जे आमी येयले न्हू. आन्सर न्हू. आरांकीत प्रश्न क्रमांक 2, श्री ग्लेन टिकलो. May I be permitted to ask LU 2A? Speaker, sir, answer as per the computer printout. Speaker, sir, Honorable Minister Francis D'Souza हांगा सांगले sir, the details of types of developmental grants granted to various municipal councils during last 5 years. Bori Khobor, there are a lot of works that have been undertaken in all the municipal, especially if I going to the list of MAPSA, खूप काम केले आसा. Lot of work, but only my one request is in my constituency, where the outdoor sports, they have put a floodlights, everything, but there's a need for a generator to come in, because I would like to ask the Honorable Minister how long it will take for the generator to come in, so that once the lights come in generator, at least we can have the floodlights again, Speaker, sir. So I would like to ask the Honorable Minister, how long will it take, and why is the delay on that? The project of supplying a generator has been approved. Now, the problem is the code of conduct is in place. So, till the code of conduct is over, the work order won't go. Financially and administratively, it has been approved. Speaker, sir. Second, B. I would like to know whether there has been any delay in giving grants to the council under 14th Finance Commission, and if so, why there is a delay? What is the reason? The Finance Commission has given the first installment, and they were expecting a utilization of the first installment to give the second installment. The utilization of first installment has not gone, and it was delayed by 288 days. Finance Department did not release the funds. So that was a problem. So because the delay in utilizing the first installment, the second installment has not been released. But Speaker, sir, any action has been taken by central government, once the funds are sent by central government, you have to utilize. If not utilize, funds go back, or any action? We had to pay, the government had to pay a fine of
6.5%, which amounted to about 53 lakhs, which has been paid. Because, sir, when the finance comes from the central, it has to be utilized in the right perspective. So if this happens, it's this thing on infrastructure, because we have a lot of other expenses like octroi revenue that comes in, deputation allowance and all these allowances has to be met. So isn't it a problem, Speaker, sir? Every department of corporation, the money comes back, which revenue, which goes to government, should come back to the department for further things. So why that is not happening, Speaker, sir? What is the reason? The reason is that the finance department doesn't release the grants from time to time as expected. There are 14 ULBs which are awaiting the grants. But for some reason, the finance department is not in a position to release them immediately. Now we have made a demand for supplementary grants amounting to about 30 crores plus, which the Chief Minister has promised to release us very soon. Once the supplementary grants are approved by this House, they will be released. Sri Nilesh Cabral. Speaker, sir, I am very happy. Mr. Glenn, even after having 2 wards, only 2 wards in his thing, he is removing this question. It's a very good sign. Speaker, sir, this is a question about development grants to various municipal councils. Kuchare Kakora, there is a big council. It has got almost a population of 25,000 population. It might have 18,000 voters, 16,000 voters. Speaker, sir, my question is very specific. The grants given to the corporation were given. Utilization certificate is such that they cannot remove tenders for last 6 months. Now again 1 month again, 7 months will become that they are in code of conduct. Now will the government look into an angle that these such of grants, whether they will be able to formulate any policy to utilize these grants, because you are also burdening the state by paying the interest component for not giving the grants. Second part is whether these 7 months now which have gone, you have to write to the this where relaxing such conditions where the municipal elections are not there. Now last election again code of conduct was there for the entire state of Goa, whereas the municipality, because of panchayat elections, municipality did not have elections. Now also there is election in Valpoi and Panjim. Municipality area is not in the election, but we are under the code of conduct. This relaxation, whether you will pursue, whether I want to ask a simple question, whether you will take special approval for municipalities to finish the tendering process, because otherwise again another 4 months will go. By the time they tender next month, August, September, again will become. Speaker, sir, I want to ask a specific question, whether you will write to the election commission and give special permission to go ahead with municipality areas where there are no elections. No, that's not sir. No, that's not sir. I agree with your apprehension, but the code is applicable across Goa. Municipality किती बाहेर ना नाही. सर माझे म्हणणं किती आहे आता exemption घ्या बरं इलेक्शन जाऊन होतले. ना एक्झामिशन मग कित्याक जाय सर ते कळलं सर म्हणजे टाइम लागतलो. सो वन माय ओनली थिंग इज इवन आमकां पंचायतीचे जे इलेक्शन आशिल्ले. Let everyone keep ready. We will immediately issue. आमदाराक इतकें सांगू शकता हांव की आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगलां थंय एक्झामिशन जर मागीर ते एक्झामिशन मागीर येतलें इलेक्शन जाल्या उपरांत. पहिली कोड तुम्ही इंटरेस्ट कित्याक फारीक केलो तर रोखडे गावाना तुम्ही 52 lakhs इंटरेस्ट कित्याक फारीक केलो ते रिलीज करूंक ना म्हणून. पण तेच सांगता न्ही स्पीकर सर माझे म्हणणं इतलें वेगळे आणि वापरप वेगळे. माझे म्हणणं इतलें स्पीकर सर. माननीय मुख्यमंत्री. I will give, since finance is involved, I will give the requirement. सेंट्रलाचे पैसे येतात पळय आमकां ते आमी टायमान रिलीज करूंक जाय अशें सेंट्रलान आतां कंडिशन घाला. आतां रिलीज करतलो जर तूं सेंट्रलाचे पयशे जाल्यार 2 गजालीची आवश्यकता आसता. एक युटिलायझेशन सर्टिफिकेट पयल्या ग्रांटाक वापरलेल्या हाजें युटिलायझेशन, दॅट इज वन रिजन. दुसरें रिजन जें आसता, जरी सेंट्रला कडच्यान पयशे आयले सेंट्रल ट्रेजरीक येता. सेंट्रल ट्रेजरीक येतकच सेंट्रल ट्रेजरींच्यान डिस्बर्स करपाक बजेटान ताका प्रोविजन करचें पडटा. तें प्रोविजन जावन नासतलें म्हणून आतां तांच्यांनी म्हजे कडेन एक्स्ट्रा पयशे जे मागल्या पळय तातूंतल्यान आमी ते प्रोविजन दिले की ते रिलीज करपाक येता. नाल्यार रिलीज करपाक येना, कारण पयशेच जर तुवें खात्यानूच पयशे दाखोवन ना स्पेंडिंगाक, इवन सेंट्रला कडच्यान आयले जाल्यार रिलीज करपाक. आतां फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी 108 crores आयले, वी रिलीज्ड इट. एक्चुअली आय हॅड प्रोवायडेड 80 crores, बट आय यूज बिटवीन द टू अमृत मिशन and provision and smart city provision to release full 108 crores. ते केले ना जर तूं 30 दिसां भितर जाल्यार आमकां इंट्रस्ट पडटा.
कित्याक ते पयशे तुम्ही वापरले म्हणून. तो पेनल्टी म्हणजे ते इंटरेस्ट एक्चुअली. नाव वी आर मेकिंग अरेंजमेंट सो दॅट मनी कॅन बी रिलीज. I agree, sir, with Honorable CM. म्हणजे स्पेसिफिक आसा, म्हाका उत्तर मेळोना. स्पेसिफिक वेदर आतां कितें जालां, तूं एक्सप्लेन केला, ओवर अ पिरियड ऑफ 7-8 months, municipality has not received the grants is because of election code. ओके, कितें जालें तें जालें. आतां सरान सांगलें की जायना म्हण, पूण एटलिस्ट इन फ्युचर अशें जर जाता, जर प्रिएम्प्ट पयलीं करून जर जाता जाल्यार तें करून घेवचें अशें म्हजें मागणें. कित्याक आतां पळय, आतां टेंडर काडटले, म्हाजें सांगता स्पेसिफीक. आतां एक सरान सांगला, CMन सांगला की ऑगस्ट नंतर दितले, ऑगस्ट नंतर दितले, मागीर टेंडर काडटलो 1 म्हयन्याचो, मागीर फायनलायझेशन करतले L1 धाडपाक जाय. L1चे मागीर धाडून मागीर ते L1 धाडटले पयशे येतले, म्हणजे आनी 4 म्हयने वयतलो, तेन्ना फायनान्शियल इयर काबार जातलो आनी पयशे वयतले. सो हेजेर मातशें लक्ष घालचें स्पीकर सर, तितलेंच. श्री कार्लोस अल्मेदा. Speaker sir, आता Honorable CM सांगला की that like no budgetary allocation was not done in the finance department, Speaker sir. But Speaker sir, 288 days is a big period, Speaker sir. 288 days, there's a lapse by the finance department, Speaker sir. Then like CM was not there, Honorable CM. Speaker sir, आता मागे question विचारपाक Speaker sir, Minister की how many consultants have been appointed? And like how many consultants have submitted proposals and their services have been terminated? Speaker sir, अनेक Speaker sir, आमचे in the reply like no वाडे like no work in progress म्हणा, पण ते work in progress ना Speaker sir. I would like to ask the Minister, Speaker, like how many consultants their services have been terminated, Speaker sir? Speaker sir, 2 consultants सर्विसेस टर्मिनेट केल्ल्या, म्हणजे शोकॉज नोटीस धाडल्या तांकां टर्मिनेट करपाक. श्री दिगंबर कामत. हो क्वेश्चन आसा डेव्हलपमेंट ग्रांट्स टू द म्युनिसिपल कावन्सिल्स. हांव तेजें आन्सर स्टडी करतालो. हांवें पयर बजेटाचेर उलयता आसतना मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिलें की प्रत्येक बजेटाक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीक सायजेबल फंडींग प्रोवायड केल्लें आसता. पूण एक्चुअली जेन्ना डिसबर्समेंट पळयता पळय, तेन्ना डिसबर्समेंट पळयल्यार अशें जाता की थोड्या म्युनिसिपालिटीक पयशेच मेळना, थोड्याच म्युनिसिपालिटीक मेळटा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हांव मडगांवचे तुज्या नजरेक हाडून दिता. मडगांवचे ना म्हाका कितें आशिल्लें म्हणून घालून म्हाका एक फावटी कितें आसलें आय कॅन हेल्प इट. स्पीकर सर, हांव नजरेक हांव नासलेलो जर सांगपाक जाय जाल्यार रिप्लाय दिवपा सारकें कांय 4.95 कोटी मडगांवाक रिलीज केल्या गेल्या 3 म्हयन्यात. ना म्हजे कडेन ह्या आन्सराचे पळय, आन्सर स्पीकर सर, आय एम रिडींग दीस आन्सर. दीस इज नाव 2012 ते 2017 ह्या 5 वर्सांत मडगांव म्युनिसिपालिटीक कितले ग्रांट, ताज्याच स्टेटमेंटा प्रमाणे 10 लाख रुपया 13 फायनान्स कमिशन, 1 कोटी 10 लाख रुपया 14 फायनान्स कमिशन, आणि डेव्हलपमेंट ग्रांट 1.86 crores. म्हणजे टोटल फंड्स रिलीज इज एक्चुअली 2.96 crores. 4.95 in 3 months. No, but this is as per the reply. I'm saying as per 186 or latest release झाला, that is the last. टोटल 4.90 कितें तरी जाला. एवढेन तेवढेन थोडेशे अमाऊंट चुकत म्हजे, पण 5 मातशे कमी. ओनूच्या वर्सा 3 म्हयन्यान 5 मातशे कमी रिलीज जाला. दुसरे आतां गजाल, हांव सुडाचे प्रोजेक्ट्स पळयतालो, सुडाचे प्रोजेक्ट्स. तर सुडाचे प्रोजेक्टांचें लिस्ट पळयलें, तातूंत पळयलें जाल्यार मडगांव म्युनिसिपालिटी कावन्सिलाक एकूय प्रोजेक्ट ना. प्रोजेक्ट आसा तो एक डॉन बॉस्को हायस्कुलांत ते फ्रांसीस स्किमाच्या अंडर सबमीट केलें, तो प्रोजेक्ट तुमी केला. ताजे भायर एकूय प्रोजेक्ट मडगांवांतल्यान म्हाका दिसता 3-4 प्रोजेक्ट इवन सगळे फॉर्मेलिटीज करून कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या, पूण एकूय प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्लो दिसना. म्हाका रिप्लाय ना हांगा. सुडाच्या अंडरूय एकूय प्रोजेक्ट मडगांवां ना, एकच आसा तो डॉन बॉस्को स्कुलाचो. तिसरी गजाल आतां म्हणल्यार फायनान्स कमिशनाचे पयशे लेट मेळटा. चीफ मिनिस्टरान सांगलें की बजेटांत प्रोविजन केलें ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. यू आर सेईंग दॅट युटिलायझेशन इज ए प्रॉब्लेम. ना, युटिलायझेशन मीन्स हू हॅज टू युटिलायझ इट? आफ्टर डिस्बर्समेंट टू द म्युनिसिपल काउन्सिल they are not giving utilization certificates. Government has to first utilize the money sent by the central government. So it is government which is not utilizing. It has nothing to do with the council. Nothing to do with that. But then will you rectify these anomalies? At least this year you will give sizable amount to the Margao Municipal Council and take up those projects of Suda which have been before the State Urban Development Agency pending. Speaker sir, CMन सांगलं त्या सप्लिमेंटरी कन्सन 30 कोटी दिता म्हणून सांगल्या.
म्हणजे हे हावजान पास जाले की सप्लिमेंटरी डिमांड्स ते दिवपाक गावतले म्हणजे परत मागीर कोड आहा कोड सोंपल्या उपरांत हे अमावंट डिस्पर्स करपाक गावतले. तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 श्री चंद्रकांत कवळेकर, विरोधी पक्ष नेते. स्पीकर सर, स्टार LIQ नंबर 3B. Speaker sir, answer as laid on the table of the house. स्पीकर सर, म्हाका माननीय मंत्र्यान रिप्लाय दिल्ली जी आसा रिजनल प्लॅना बद्दल. सर, रिजनल प्लॅन फॉर गोवा 2021 was notified तालुका वायज in year 2010-2011. स्पीकर सर, म्हाका मंत्र्याक जाणून घेवपाक जाय की ह्या सभाघराक हांव जेन्ना साकून आसा हे RP रिजनल प्लॅनाचेर आमी अनेक फावटी हाजेर चर्चा जाता. प्रत्येक सेशनाक प्रत्येक टर्मा म्हणटा अशें. पयलीं सुरवातेच्या काळांत 2006 2011 प्लॅना बद्दल त्या टायमाचे मिनिस्टर बाबूज मंशिरात त्या टायमार जालो. मागीर तो फाटीं घेवप जालो. परत मागीर टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर दिगंबर कामत आसतना 2010-11 भितर RP 2021 जालो. तो सद्या आतां कॅप्ट ऑन होल्ड म्हणून दवरलो आसतना तुमी रॅक्टिफिकेशन करतात. तातूंत भितर तुमी तालुका वायज घेतात. गेल्ल्या सेशनाक गेल्ले 5 वर्सां आमकां हें आयकूं येयी की आमी तालुका वायज हे ज्यो लोकांनी कंप्लेन दिल्ली आसात त्यो आमी हें करतात आनी खंय तरी फायनल करतले. अशेंय शेवट मेळ्ळां की फायनल एक 2-3 तालुके जाले, काणकोण, पेडणे, सत्तरी जाले. पूण आजुनूय खंय म्हजी म्हायती प्रमाण ते अजून नोटिफिकेशन येयल्लें ना. पूण परत हो प्रश्न अजून तसोच आसा. 2001 to 2021 बद्दल आमी इतले उलयतात. मदीं एक 2011 येवन गेलो. हे इतले आतां हे जातलें केन्ना फायनल? अजूनही एक केन्ना जातलें? म्हणजे आमी गेली म्हणजे तर आख्ख्या म्हणजे ह्या सेशनाक जेन्ना साकून येयला तेन्ना साकून रिजनल प्लॅना बद्दल चर्चा जाता. फक्त गव्हर्मेंट चेंज जाता, मिनिस्टर चेंज जातात, नाही हे जातात. पूण केन्ना फायनल केन्ना जातलें? गेले 5 वर्सां तर ते तशें उरलां. तेज्या पयलीं सुद्दां जालें ना. हाजे मातशें क्लियर करचें सारकें. स्पीकर सर, आन्सर हांवें एज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हावस म्हणलां. पूण म्हाका दिसता माननीय विरोधी पक्ष नेत्यान प्रश्न घालपाक मातशें ताणें घुसपलां. ताजो प्रश्न आशिल्लो ऑन द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द रिजनल प्लॅन 2021. रिप्लाय दिल तूं म्हाका. इश्यू असो जाला की तुवें मागलां वेन इज इट गोइंग टू बी नोटिफायड. इट इज ऑलरेडी नोटिफायड म्हणून आन्सर दिल्लें हांव तुका. सो गोईंग बाय द एसेन्स ऑफ वॉट यू आर ट्रायंग टू आस्क, आय वील हॅव टू गिव यू अ लिटल एक्सप्लेनेशन. पयलें म्हळ्यार स्पीकर सर, हांव एग्री जाता की तूं म्हणटा ताका की रिजनल प्लॅन म्हणटा तो गेले 19 वर्सां चलता. 7 आदले मुख्यमंत्र्यांनी थंय ट्राय केलां आपलें कितें तें. 4 चीफ टावन प्लॅनर जावन गेले आनी 2 एक्सपर्ट गोंयचे चार्ल्स कुरिया आनी एडगर रिबेरो तांणी बी आपलें कितें ट्राय केलें. पूण अजून मेरेन रिजनल प्लॅन जायना. हें तूं सांगता ताजेर तथ्य आहा. पूण आतां आमी ताजेर एक इल्ली हिस्ट्री म्हणल्यार अशी आहा की RP 2021 काँग्रेसीचो सरकार आसतना 2011 एंडाक नोटिफाय जालो. नवो सरकार 3 मार्च 2012 आयलो. 20 मार्च 2012 सरकारान एक एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडली आनी म्हणलें की 2021 जी परमिशन आहा ती द प्लॅन मे बी केप्ट इन अबेयन्स म्हणून. ताजे मागीर एक ऑर्डर आयली 6 जून 2012. थंय एबेयन्सान दवरतना सरकारान अशें चिंतलें की द गव्हर्मेंट डिसायडेड टू रेग्युलेट डेव्हलपमेंट एज पर लँड यूज कन्फॉर्मिंग टू 2001 and 2021. ही गव्हर्मेंटाची पॉलिसी जाली. पूण हें करतना RP 2021 FAR पॉलिसी जी आशिल्ली, हायट ऑफ बिल्डिंग्स आशिल्लें, कॅटेगरायझेशन ऑफ विलेज पंचायत एज पर VP1 and VP2 ह्यो पॉलिसीज ते मानतले अशें म्हणून तांणी मानलें. स्पीकर सर, हाजे मागीर 2013 पब्लीक ऑब्जेक्शन आनी सजेशन मागली. तेन्ना 3152 पब्लीक ऑब्जेक्शन्स आयली जी प्रोसेस जाली ना. ताजे मागीर 2015 एंडाक आनी 2016 जानेवारी मेरेन परती ऑब्जेक्शनां मागली आनी तेन्ना टोटल ऑब्जेक्शन 6641 आनी बल्क ऑब्जेक्शनां 6830 ही ऑब्जेक्शनां आयली.
हाजो अर्थ 16,621 ऑब्जेक्शनां 2016 जानेवारीन आयली. आतां ही ऑब्जेक्शनां आयकून रेक्टिफिकेशन प्रोसेस आमचे आदले टावन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर तेन्नाचो डेप्युटी सीएमान स्टार्ट केलें आनी ताणें 3 तालुक्यान काम केलें आनी ऑलमोस्ट तें कंप्लीट जावपाक पावलें.